कला निर्मितीच्या बाबतीत आमच्या सुपुलने गोय पावला पावलाक आणि घटके घटकेक सृजनतायेचे दर्शन घडयता। हे उत्सवाचे दीस म्हटल्यार संस्कृतीक आणि कलात्मक उमेदीचे दीस। हासापूरचे सातेरी देवीचो वर्धापन दीस, बाळीच्या शांतादुर्गा बाळीकरणीच्या सासायत येयल्लो नवो महारथ आणि जाणटेले आणि नवतरुणाईचो उर्जेचो आगळो वेगळो असो खोलाचो शिगम्या मेळ। आयज घेऊया गोंयच्या संस्कृतीक मळावेल्या महत्वाच्या खबरांचो वेध। हासापूर पेडणेची देवी सातेरीचो 14वो वर्धापन दिन सुवाळो विविध कार्यावळी सयत मनयलो। देवी सातेरी हे हासापूर पंचक्रोशीतले एक फामाद देवस्थान। बुधवारा 4 मार्चा सावन ते शुक्रारा 6 मार्चा मेरेन धर्मीक विधी आणि सांस्कृतिक कार्यावळी जाल्यो। ते भायर वर्सावळी प्रमाण बुधवारा सातेरी नाट्य मंडळ हासापूर निर्मित महावस्त्रहरण हे मालवणी, बिरेस्तारा कृष्ण लीला हे दशावतारी मंडळाचे नाटक, जाल्यार शुक्रारा हासापूर महिला मंडळान बाळ चिलया हे नाटक सादर केले। सगळ्या कलाकारांनी पळोवप्यांची मनां जिखली। खास करून चिलया जाल्ल्या श्रेया रवींद्र नायक ह्या बाल कलाकारान आपल्या अभिनयान प्रेक्षकांच्या काळजाक हात घातलो। पळयात बाळ चिलया नाटकातले कांय खीण। सगळेच भक्त काही सारखे नसतात। मी असे निश्चित म्हणेन की या भूतलावर असा आपला एकही भक्त नसेल। तुमचा लाडका बाळ तुमच्या उदरात प्रेमाची जागा मागतो आहे। खरं आहे सामुने। नारायण जय नारायण नारायण। खोलाच्या शिगम्याक 300 वर्सांचो इतिहास आसा। खोलाचो भोवतेक लोक कामानिमतान शारांनी राबितो करून रावला, पूण शिगमो येयलो काय सगळ्यांचे पांय वळटात ते आपल्या खोला गांवाचे दिकेन। सारस्वत समाजाचो हो शिगम्याचो मेळ पळोवपा सारकोच। तेतून गांवांतलो जाणटेलो वासुमाम वाजयता तो धोल आयकुवप हो तर एक अणभवच आसता। हो सादो सुदो मेळ न्हू, जाणट्यांचे आणि तरणाट्यांचे उर्जेचोय हो मेळ। पळयात। विजय रथा उपरांत बाळीच्या शांतादुर्गा बाळीकरीण देवस्थानात महारथ येयला। कर्नाटकाच्यान हो नवो महारथ हाडला। बाळीचो शिळयोत्सव 14 मार्च ते 18 मार्चा मजगती जावपाचो आसा। 14वेर महारथाचें उक्तावण जातलें। दर वर्सा बाळेकार गांवाचो शिळयोत्सव पारंपारीक पद्दतीन आनी व्हडा उमेदीन मनयतात। आयतारा ह्या रथाची विधीन प्रमाण पुजा केली आनी बाळीकरणीच्या देवळात रथ व्हेलो। हासापूर पेडणेच्यान गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे, खोलाच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार आणि बाळीच्यान रमेश नायक रावत।